सकाळचे एग्रोवन जे आसात म्हणजेच आमच्या गोमंतकाच्या वतीन गोमंतक नॅशनल कोकोनट कॉन्क्लेव जी हांगासर आयोजीत केलेली आसा, राष्ट्रीय नाल्ल परिशद, हातूंत वेगवेगळे स्टॉल्स हांगासर लागिल्ले आसा. हांगासर वेगवेगळे गोंयच्या मातयेंतले उद्योजक बारीक बारीक वेवसायीक आसा तांच्यांनी हांगासर स्टॉलां घातिल्लीं आसा. त्या स्टॉलांनी तांच्यांनी गोंयांतले जे आमचे नाल्ल आसा तांच्या पासून तयार केल्लेले प्रॉडक्ट जे आसा तांकां चालना दिवपा खातीर ते हांगासर तांचो प्रमोशन करता. तर ह्या वेगवेगळ्या स्टॉलांचेर या तांचे कडेन जाणून घेवया की तेंचो प्रॉडक्ट कितें आनी गोंयच्या ह्या नाल्ला पासून तयार केल्ले प्रॉडक्ट ते देश विदेशांत विकतात, त्याच बरोबर आमच्या नाल्लाची महती त्या लोकांक दितात. सो तांचें खाशेलपण तांचे कडल्यान जाणून घेवया. आमच्या बरोबर आसात ओल्ड गोवा हेल्थ बॉडी हेअर, आमचे ओल्ड गोवाचे तेल अशे तांचे ओनर आसात, उद्योजक आसात. तांचे कडल्यान जाणून घेवया त्यांचो प्रॉडक्ट कितें आनी ते कशा तरेन प्रमोशन करतात. सर तुमकां येवकार ह्या गोमंतकान घडोवन हाडिल्ल्या नॅशनल कोकोनट कॉन्क्लेवात तुमचे बारीकशे स्टॉल तुमी घातला. कितें तुमचो प्रॉडक्ट आसा? बेसिकली आम्ही व्हर्जिन ऑयल करतात. सो गोंयांत नाल्ल जे आसा पळय ते भरपूर क्वॉन्टिटीन आणि क्वॉलिटीन बरे मेळटात. सो आता हो जो प्रोडक्ट आहा ते आमी हेअर ऑयल, बॉडी ऑयल आणि बाथ सॉल्ट. सो बेसिकली गोंयांत कितें आसा की पयलीं पासून लोक नाल्ल आणि मीठ हे एक्सपोर्ट करताले. सो ताचे व्हॅल्यू एडिशन आनी जावपाचें, म्हणजे साऊथ कोरियान जशें व्हॅल्यू एडिशन केलां आपल्या एग्रीकल्चराचे क्रॉप, गोंय राज्यान सुद्दां जर इकॉनॉमिकली बी सस्टेन करपाक जाय जर आमचें शेत बी जाल्यार तेजें व्हॅल्यू एडिशन जावपाक जाय, जे बी कितें जाता. सो आमी केलां तेजें व्हॅल्यू एडिशन. सो आमचे मेन प्रोडक्ट आसा व्हर्जिन कोकोनट ऑयल, मागीर आसा आमचे बॉडी ऑयल, आनी सगळ्यांत चड आमचें जें ऑयल पुलिंग आसा तें आमी दुबय धाडटात. सो तशेंच हें जें रोजमेरी हेअर ऑयल आहा ती सावदी अरेबियाची एक कंपनी आहा, तेंच्यांनी हें प्रॉपर आपूण कस्टमायज करून तें घेतलें आसा. सो आमकां बरो प्रतिसाद आहा आनी आयज आमी नंबर 1 आसा गोंयानच. आमच्या ऑलमोस्ट 450 स्टॉलाचेर आमचो मटेरियल आसा. प्लस आमी सावदी अरेबिया, दुबय आणि थोडेशे फ्रान्स धाडटात आमी. हे सगळे जे बेसिकली आसा ते कोकोनट ऑयलान तुमी एडिशन करून ते प्रॉडक्ट तयार केलेले. तेजें कारण कितें आसा एडिशन करपाचें की कोकोनट ऑयल आतां म्हारग जाल्ला कोकोनट. सो तेका लागून तेचें व्हॅल्यू एडिशन जावं आनी गोंय जें आसा पळय हें पर्यटन स्थळ आहा, त्या पर्यटकांक गोंयचे कितें तरी एक नवे प्रोडक्ट मेळचे, ते नाल्लाचे जावं किंवा मिठाचे जावं, आनी तांकां तेतून इंडल्जन्स येवचें की बाबा हें आपूण गोंयच्यान घेवन येयल्लां आनी प्रावड फिलींग जावचें. आमचे ओल्ड गोंयचे तेल हेजो अर्थ कितें आहा की बरेचशे गोंयचे ग्रामीण भागाचे लोक आहा पळय ते आमकां नाल्ल दितात आनी तेचे आमी ऑयल करून किंवा मीठ दितात, तेचे आमी मीठ करून दुसऱ्या दुसऱ्या स्टोरांनी घालतात. जवळ जवळ 450 स्टोर आमचे जे गोंयान आहा पळय तेचेर घालतात आनी तेजेर वचून आमकां बरो रिस्पॉन्स आहा. आयज तुमचो हो प्रॉडक्ट फक्त आमच्या गोंया पुरतो किंवा देशा पुरतो सीमित न रावता, आयज आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर पाविल्लो आसा, विदेशांत पाविल्लो आसा. हय, चडशे आमचे वयता पळय ते दुबय आसा, सावदी अरेबिया आसा, हाँगकाँगूय वयता. आतां शॉर्टली तुमकां सांगपाक म्हाका बरें दिसता की व्हेरी शॉर्टली वी आर स्टार्टींग विथ जापान. कित्याक जाल्यार जापानान आतां ऑयल पुलिंग हो जो प्रोडक्ट आसा पळय, ऑयल पुलिंग हो माउथ गार्गल. पयलीं आमी कितें करताले, माउथ गार्गल करताले ऑयलीन. सो तो ऑर्गन आतां बरो हळूहळू पॉप्युलर जाला. लोकांक कळ्ळें की आमचे जे गांवची गोंयची माती आसा तितून जे जाल्ले फ्रूट क्रॉप तेंचे बरेचशे स्किनाक आनी हेका बरे पडटात. सो तेचो लोकांक बेनिफीट मेळ्ळ्या नंतर आमकां रिस्पॉन्सूय बरो येता. बरी तुम्ही माहिती दिली. तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव परेश शेटगांवकर. परेश शेटगांवकर हांच्यांनी आमकां खूब बरी म्हायती दिली कशा तरेन तेंचो गोंयचो आपलो मातयेंतलो प्रॉडक्ट नाल्ला पासून तयार केलो आनी आयज ते फक्त गोंया पुरती सीमित न रावता आयज विदेश आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर पाविल्ले आसा. हालींच एक कांतारा चित्रपट रिलीज जालो. ह्या कांतारा मुवीन सुद्दां तांणी दाखयले की आपल्या मातयेंतले जे कितें तेंची जी पाळा मुळां किंवा जी मेडिसिनल त्यांची जी वखदां आसा ते कशा तरेन आपलो वेवसाय ते प्रमोट करपा खातीर कशे झटपट करता आनी जे तेन्ना राजाच्या राजवटीन येता तेन्ना तांकां कळटा की आपल्या ह्या मातयेंतले जे प्रॉडक्ट आसा तिजे महत्व कितलें आसा. तशेंच हे गोंयचे जे आमचे बारीक बारीक प्रॉडक्ट्स आसा, काजू आसूं, नाल्ल आसूं, हाच्या पासून तयार जावपी ह्या उत्पादकांक आमकां चालना दिवप खूब गरजेचें आसा. ताका लागून आमच्या गोमंतकान जो हो नॅशनल कोकोनट कॉन्क्लेव घडोवन हाडिल्लो आसा होच हेतू आसा की आमचे गोंयचे प्रॉडक्ट जे आसा तांकां चालना दिवपी. फुडें स्टॉलाचेर या आमी तांच्यांनी कितें हाडलां ते विचारया तांकां तांचो प्रॉडक्ट कितें तो. तुमी तुमचे कितें स्टॉलाचेर? ICAR सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट ओल्ड गोवा हांगा जे स्थित आसा त्याचे हितून आमी वेगवेगळे व्हर्जिन कोकोनट ऑयल, आयज हो नाल्लाचो जो कॉन्क्लेव आसा, सो हे व्हर्जिन कोकोनट ऑयल हे आमचे जी एक्स SMS सुनेत्रा तळावलेकर मॅडम आसा तांच्यांनी तयार केल्ले आसा. आणि हे नाल्लाचे जे कितें
वर्जिन कोकोनट आसा याचे अनन्य साधारण असे महत्व असा. एका मेडिसिन म्हणून यूज करूं येता आणि इट इज द मदर ऑफ ऑल ऑइल्स हेचो असो वापर करूं येता. त्याच बरोबर आमी ICRान सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूटान तयार केल्ल्यो काजूच्यो वरायटीज आसा, भाताच्यो वरायटीज आसा. तेच प्रमाणे नॅचरल फार्मिंग हितून सुद्दां आमचें काम चालू आसा. हनी बी कल्टिवेशन म्हणजे म्होंव कशें पाळप आणि हनी कशें काडप हेचेर आमी ट्रेनिंग्स दिता. वर्मी कंपोस्टाचेर आमी ट्रेनिंग दिता. तेच बरोबर आमचे हांगा वेगवेगळे काजूचे वरायटीज रिलीज जाल्ले आसा. जिवामृत कशें तयार करता, पॅडी वरायटीज आसा. तेच बरोबर आमचे कडेन बोकड्यो आसा, गायी आसा. असे सगळे इंटिग्रेटेड एग्रीकल्चरचो अप्रोच आसा, सायंटिफीक वे टू कल्टिवेट एग्रीकल्चर. आणि मुद्दामून ICR CCRI हांच्यांनी 2 पद्मश्री गोंयचे पद्मश्री दिल्ले आसा. एक संजय अनंत पाटील आणि एक कर्नाटकचो फार्मर जो आसा तो 2022 पद्मश्री ताका दिल्ली आसा. सो अशें आमचे थोडे काम आसा. धन्यवाद. खूप बरी माहिती दिली. कशा तरेन त्यांच्यानी आपलो प्रॉडक्ट ते प्रमोट करता, फक्त नाल्ला पासून न्हय तर काजू बियो आणि हेर जे त्यांच्यानी सामग्री वापरून त्यांच्यानी प्रॉडक्ट तयार केलेलो आसा. फुडें आमच्या बरोबर आसा गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, तांची स्टुडंट आसा, त्यांच्यानी हे स्टॉल घातिल्ले आसा. त्यांच्यानी कसल्या तरेचो हो प्रॉडक्ट हांगासर ते प्रमोट करता तांकां विचारया. तुमी सगळी कॉलेजीची स्टुडंट्स आणि तुम्ही आता कितें तयार केला? हे आमी डिस्प्लेचेर घातला. ह्यो एग्रोनॉमी डिपार्टमेंटाचे आमचे हे पॅथॉलॉजी. सो हितून हे स्पॉन्स म्हणजे हितूनसून ऑयस्टर मशरूमांसून जाता. हे मॅनेजमेंट प्रॅक्टिसीस थोड्या क्रॉप्सांचे ऑफ पेस्ट अँड डिझीजीस आणि हे आमच्या बेकरी युनिटांचे आमीच केला म्हणजे आणि आमी विकतात सध्या. सध्या सगळे शेतकी ज्ञानासोबत आता हे प्रॉडक्ट तयार करपाचेर तुम्ही लक्ष केंद्रित केलेले आसा. हय हय. हे आमचे सगळे बेकरी युनिट आसा आमच्या कॉलेजीची ओन. तितून आमी हे सगळे प्रोडक्ट्स हे करता, प्रोड्यूस करता आणि सेल करता. हेका तुम्ही कितें नांव बीन दिलेले आसा? ना, इट इज अ बेकरी युनिट फ्रॉम गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ओनली. गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चराच्या वतीनूच तुम्ही सध्या हे प्रमोट करता. हय. फक्त बेकरी प्रोडक्ट आणि असे बेकरी प्रोडक्ट्स जर तुमकां सीड्स जाय किंवा आनी कितें प्रोड्यूस करपाक जाल्यार आमच्या कडेन रायस पॅडी आमी ग्रो करता. सो पॅडीचे तुमकां सीड्स मेळटले. मिलेट्स आसा, मिलेट्साचे मेळटले. रागी इज अ स्पेशालिटी म्हणल्यार रागीचे आमी वेरायटीज ऑफ रागी लायला, वेरायटी डिफरंट. सो तेंचे सपोज तुमकां सीड्स जाय फॉर मोर प्रोडक्शन जाल्यार तुमी आमच्या कॉलेजी कॉन्टॅक्ट करूंक शकता. आमची मॉड्यूल भुरगीं येतली पळय ती आमी वर्मी कंपोस्टिंग बेड्स बीन आमी प्रिपेर करता. सो ते सुद्दां आमी सेल करता. जिवामृत बीन ते सुद्दां सगळ्यांनी ऑयस्टर मशरूम स्पेशली आमच्या ते करता. मशरूम स्पॉन्स सेल करता आमी इफ कोणाक जाय जाल्यार. और ट्रेनिंग सुद्दां मेळटा मशरूम्स कशे करपाचे तेजेर. सेल्फ हेल्प ग्रुप इवन होम सायन्सचे स्टुडंट्स आसा तांकां आमच्या बेकरी युनिट थ्रू तांकां ट्रेनिंग दिता. ट्रेनिंग सुद्दां मेळटलें. तुमकां कितें सांगपाक? So this is from the agro department. So it's all the finger millets we have displayed. Different seeds which we grow. आम्ही finger millets बी ग्रो करता कॉलेजीन. आणि हे मॅनेजमेंट प्रॅक्टिसीस सगळे पेस्ट जे झाडांक जाता तांकां कंट्रोल करपा खातीर. फार्मर्सांक कितें प्रॉब्लम बी आसा जाल्यार आमच्या कॉलेजीन येवन तांकां आमी हेल्प सुद्दां करपाक आमी तितून. आनी आमचो रावे म्हणून आसता तितून स्पेशली आमी फार्मरां मदीं रावता आनी तांकां आमचें कितें आमी शिकला तें सगळें आमी तांकां नव्या पद्दतीन कशें सांगूं शकता तें बीन आमी डिस्प्ले करता. तर ह्या सगळ्या कॉलेज स्टुडंट्सांनी एकठांय येवन हो एक त्यांच्यानी प्रॉडक्ट तयार केलो बेकरी. तांच्यांनी कशा तरेन चालना दिवपा खातीर ह्या गोंयच्या मातयेंतल्या नाल्ला पासून किंवा हेर आनी उत्पादन घेवन तांच्यांनी आपलो प्रॉडक्ट प्रमोट केलेलो आसा. तर हाच्या फुडें आनी एक स्टॉल आहा ते म्हटल्यार डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोलीच्यान ते आयिल्ले आसा. तांच्यांनी हांगासर स्टॉल घातिल्ले आसा. तांच्यांनी कितें कितें प्रॉडक्ट हाडला त्याच बरोबर तांच्यांनी वेगवेगळी कलमां हाडलेली आसा सॅपलिंग. ताच्या बद्दल म्हायती ते कितें दितात ते जाणून घेवया. आम्ही या नॅशनल कोकोनट एन्क्लेव्हसाठी डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचा हा स्टॉल आणलेला आहे. या स्टॉलमध्ये विविध पदार्थ, विविध कलम, रोपं आणि प्रबोधनासाठी काही पोस्टर्स आणलेत आणि त्याचं एक्झिबिशन इथे लावलेलं आहे. स्पेशली आम्ही इथे नारळाच्या संबंधित, काजूच्या संबंधित आणि कोस्टल ट्रॅकवर होणारे काही पदार्थ आहेत ते दाखवण्यासाठी आणि विक्रीसाठी उपलब्ध केलेले आहेत. आता असे पदार्थ किंवा असे प्रोडक्ट जे आहेत ते आमचेच आहेत इथं आजच्या एन्क्लेव्हला. आता यामध्ये काय आहे, नारळाचं व्हर्जिन कोकोनट ऑइल आहे, नारळापासून मिळणारं खोबरं आहे, नारळापासून मिळणारं काते आहे, त्याचबरोबर
दापोली कृषी विद्यापीठानं विकसित केलेली विविध जातीची आंबा जातीची कलमं आणलेत, काजू जातीची कलमं आणलेत किंवा नारळ बागेत लागवड करण्यात येणारी मसाला पिकं आणि त्याची उत्पादनं आणि त्याची रोपं इथं आम्ही उपलब्ध केलेली आहेत आणि ही शेतकऱ्यांनी बघावी, विचार करावा, लागवड वाढावी या उद्देशाने ही रोपं आम्ही इथं शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिलेत. विक्रीसाठी पण उपलब्ध आहेत आणि माहितीसाठी सुद्धा उपलब्ध आहेत. स्पेशली आता कसं आहे, व्हर्टिकल एक्सपान्शन आपण जे म्हणतो, म्हणजे नारळाची इंडस्ट्रीची उभी वाढ, तर यामध्ये मसाला पदार्थ किंवा मसाल्याचे पदार्थ देणारी झाडं आंतरपीक म्हणून त्याचा समावेश करणं आणि त्या झाडापासून उत्पादन मिळवणं हे नारळाच्या बागेत अतिशय महत्वाचा कन्सेप्ट आहे. नारळाच्या उत्पादनाबरोबर मसाल्याचं उत्पादन मिळवणं हा देखील आजच्या काळातला एक महत्वाचा भाग झालेला आहे आणि त्याचा विचार शेतकरी बंधूंनी करावा, ह्यापासून प्रेरणा घ्यावी आणि दापोली विद्यापीठाचं जे विस्तार कार्य आहे ते शेतकऱ्यांनी आणखीन विचार करून वाढवावं किंवा त्याचा प्रसार करावा, हा आजच्या एक्झिबिशनचा उद्देश आहे आमचा. धन्यवाद. थँक्यू. तुम्ही खूप माहिती दिली. तुम्ही जे काही पदार्थ आणले त्याबद्दल, शेती उत्पादनासाठी जे काही तुम्ही आता तिकडे विचार पण मांडणार आहात, त्यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा आणि तुमचं खूप खूप अभिनंदन. थँक्यू. तर पुढे या फुडल्या स्टॉलाचेर नानू फार्म्स म्हणून तांच्यांनी कितें हे प्रोडक्ट हाडला, तांचें सामान कितें आसा तें जाणून घेवया. कितें घेवन आयला तुमी? आमी कोकोनट शुगर, मागीर डेसिकेटेड कोकोनट, मागीर हे कोकोनट कोयर, मागीर खोपरा ऑयल, मागीर VCO वर्जिन कोकोनट ऑयल, विनेगर, कोकोपीट, मागीर कोकोनट चाकोल, मागीर इवन झाडू आनी हे T/D व्हरायटी हायब्रीड कोकोनट सीडलिंग्स आणि इवन कल्परस पासून घेवन येयलात. सो बेसिकली सगळे कोकोनट प्रोडक्ट्स आमी जे थिंग नानू फार्मात तयार करतात ते. खंय आसा तुमचें नानू फार्म? नानू फार्म सुलकोणा, केपें तालुका. सो हो कल्परस स्वीट कोकोनट सेप जो फुलां पासून येता. सो आनी थोडे वगत उरल्यार ताजो सूर जाता, सो मागीर इवन विनेगर जाता. सो हेजे पासून आमी कोकोनट शुगर करतात. सो इवन लो ग्लायसेमिक इंडेक्स, सो डायबिटीज लोकां तांकांय सुद्दां बरी ती. मागीर हे आमी ड्रायड कोकोनटा पासून हे खोबऱ्या तेल करतात. हे एडिबल पर्पज, कुकिंग पर्पजा लागून. आनी हे दुधा पासून करतात, नाल्लाच्या दुधा पासून. सो हे आमकां 1-2 स्पून सदां डेली कन्जम्पशन केल्यार गट हेल्थ बरी उरता. मागीर इवन फॉर इंस्टेड ऑफ सिरम हे यूज करूंक शकतात आमी. मागीर बारकी भुरग्यांक मसाजा सुद्दां हे यूज करपाक शकतात. मागीर तेजो बाय प्रोडक्ट डेसिकेटेड उरता, ती तेजी पासून आमी हे करतात. सो कांय वेस्ट वचपा दिनात. सो इवन हय लावपाकूच शकता. ऑयल पुलिंग पासून करपाक शकतात, माउथ पुलिंग. सो तेका मागीर जी कोकोनट ती सोण्णां आसता चोय तेजो कोकोपीट करतात. मागीर जे कोकोनट शेल आसा पळय तेजी चाकोल पावडर करतात. हो चाकोल पावडर केलो न्हू जाल्यार हो आमी झाडाक सुद्दां घालपाक शकतात. तितून नायट्रोजन चड आसता आनी इवन अगरबत्ती करपाक शकतात. मागीर ब्रिकेट्स पासून यूज जाता. आनी कोकोनट विनेगर जी आमी मसालाक हय चड वगत भायर दवरलो न्हू फर्मेंट जाता आनी सूर जाता. ना मातशें ओपन करून दवरूंक जाय आनी वताक दवरपाक जाय. वताक दवरल्यार सूर जाता. 1-2 वरां भितर सूर जाता. मागीर आफ्टर 90 days विनेगर. हो हेजी लायफ शेल्फ तितले आसना न्हू, रोकडो फर्मेंट जाता. सो हो डीप फ्रिजराकूय दवरूंक जाय 1-2 दीस. इल्लोसो गोड म्हणजे एक बारीकसो आमी सीप मारून पळोवया. तेंच्यांनी इतली बरी माहिती दिली आणि खरेंच घटायक बरें म्हणटा. आणि आतांच्या काळात हे मेळप हे सुद्दां खूब आमचे नशीब भाग्य सुद्दां म्हणूं येता. खरेंच बरो आसा. थँक्यू. हा कितें म्हणटा कल्परस. हय म्हणजे जे रेंदेर आमचे पयलीं माडार चडटाले सकाळी फुडें, म्हणजे रातचे बोयेक कापून आनी मागीर तेका मडके लावन दवर, मागीर सकाळी जो मेळटा तो हो. तो तेज्या थोड्या उपरांत मागीर तो सूर जाता आनी मागीर तेजे विनिगरांत रुपांतर जाता. तेंच्यांनी आमकां ही भेट दिलेली आसा. देव बरें करूं तुमकां. आनी तुमी तुमचो हो प्रोडक्ट हांगासर प्रमोट करता त्या खातीर तुमकां शुभेच्छा.
तर ताचे फुडले स्टॉल जे आसा मामरोज म्हणून, हांगा येता क्षणी आमकां पयली नजरेक दिश्टी पडले ते म्हटल्यार मोदक. आणि आयजचे खाशेलपण म्हटल्यार आयज संकश्टी दिसात तांच्यांनी हे मोदक दवरिल्ले आसा आणि हे मोदक तांच्यांनी आयज पयले फावट प्रमोट करपा खातीर हांगासर हाडिल्ले आसा. सगळ्यान पयलीं जाणून घेवया तांचो बारीकसो उद्देग कितें, तांचो प्रॉडक्ट कितें तो, आणि त्या नंतर आमी हांगा ह्या मोदकां कडेन या तेजें कितें खाशेलपण तें जाणून घेवया. तुमच्या ह्या प्रॉडक्ट बद्दल आनी तुमच्या बारीकशा उद्देगा बद्दल आमकां म्हायती. नमस्कार, म्हजें नांव वैष्णवी मामरे. सो फाटलीं 70 वर्सां जालीं आमचे पूर्वज त्यांनी नाल्लाचो बिझनस सुरू केल्लो. आमी आतां 3rd जनरेशन ज्यांनी ऑलरेडी मामरोज नांवान आमी ग्रेटेड कोकोनट आणि कोकोनट ऑयल फाटलीं 5 वर्सां जालीं सप्लाय करता. आमचो मेन हे आसा हॉटेलांक सप्लाय करपाचो. आयज संकश्टीच्या दिसा आमी नवीन आमचे इंट्रोड्यूस केला प्रॉडक्ट आणि ताजें नांव आसा द मोदक कंपनी. तातूंत आमी उकडीचे मोदक करतात. जशें तुमी पळयता हांगा रेग्युलर मोदक आसा, नो शुगर आसा आणि तशेंच आनीक 4 फ्लेवर्स आमी इंट्रोड्यूस केला. तर तांच्यांनी एक आग्रह केलेलो आसा की तांचो जो मोदक आसा तांच्यांनी आयजूच तांच्यांनी लॉन्च केलेलो आसा ह्या आमच्या गोमंतकान घडोवन हाडिल्ल्या नॅशनल कोकोनट कॉन्क्लेवाच्या माध्यमांतल्यान. आणि पळोवया की तांची टेस्ट कशी आसा ती. आणि हे मोदक फक्त ती आतां फुडें 5 स्टार हॉटेलांनी सुद्दां लोकां खातीर उपलब्ध आसतले अशी ती म्हणटात. सो हाची बारीकशी टेस्ट आमी घेवन पळोवया. तांच्यांनी बरे साजूकशे तूप घातिल्ले आसा आणि उकडीचे मोदक आसा आणि पळोवया कसो लागता तो. संकश्टीच्या दिसा आयज मोदक खावपाक मेळप आणि अशा ह्या सुवाळ्याक म्हटल्यार खरेंच भाग्य म्हणपाचें. बेस्ट आसा. बरो लागलो. ऑथेंटीक आणि तांच्यांनी घरा स्वता तयार केल्लो एक घरचो स्वाद ताका आसा. ताका लागून निश्चित तुमचो हो पदार्थ जो आसा तो 5 स्टारान येवपी व्हडले व्हडले VIP लोकांक सुद्दां आवडटलो. आमच्या गोमंतकाचे तनिष्का जे आसा त्यांच्या बायलांनी हे जे प्रॉडक्ट कितें करून हाडलेले आसा म्हटल्यार ती कट्ट्यो आसा, ते कट्टे पासून टाकाऊतून टिकाऊ अशें म्हटल्यार हरकत ना. ते तांच्यांनी कितें वस्तू तयार केलेल्यो आसा त्या बद्दल जाणून घेवया की तांच्यांनी कशा तरेन हे प्रमोट केलेले आसा. तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव आसा संध्या जयवंत नायक आनी हांव पेडणेच्यान आयिल्लें आसा. ह्या तनिष्का व्यासपीठाच्यान म्हाका जी सवलत मेळ्ळी ती खरीच पुरेपूर बरी फायदेशीर आसा. कारण आज बरे तरेन भायले वेले लोक येयल्या आणि ते आमच्या बायलांनी आमचे केल्ले आसा ग्रुपान ते सगळे पळयता. हे आसा ते फ्लावर पॉट आसा, फ्लावर अशें हेतून दवरपाक फ्लावर पॉटान असो हो हँगींग हो आसा, लॅम्प आसा तो सुद्दां ताका सुद्दां बरे प्रमाणान हें आसा. तशेंच ह्यो पयलीं यूज करताले पळय ह्यो एका कडी घेवपाक किंवा रोस घेवपाक ते सुद्दां बरे प्रमाणान ते मागता. डिमांड केल्या तांच्यांनी फोन नंबर सुद्दां व्हेल्ले आहा, तांकां बरे प्रमाणान खूब जाय खंय. तशेंच ह्यो आसा ते अगरबत्ती स्टँड, तसोच कॅन्डल स्टँड आसा आणि हे आसा ते आमचे पेपर वेट दवरपाचे. तातूंत पेनां बीन घालपाक, हातून पेन घालपाक मेळटा, रबर पेन्सिल सगळें. तशेंच हो एक तसोच पेपर वेटूच आसा, तातूनय पेपर घालून अशें टेबलार दवरपाक मेळटा. खासा तांचे कौतुक करपा सारकें आसा कित्याक की हे तांच्यांनी जे कितें शोभेच्यो वस्तू आसा तांकां तांच्यांनी बरी वार्निश मारून तांकां चकचकीत अशें वेगळे रूप कशें तांच्यांनी दिलेले आसा. ते आकर्शण थारता तेजें. आणि जे खाना जेवणाक आमी वापरपा खातीर तांच्यांनी दवले जावं हे कितें चमचे तयार केलेले आसा हाका वार्निश ना. कित्याक ही वार्निश धोकादायक आसा, म्हणजे तुमी रांदतली जाल्यार म्हणून तांच्यांनी ही विशेष काळजी घेवन हे तयार केलेले आसा. हाका कसले वार्निश बीन दिलेले ना. हे नॅचरल पद्दतीन तांच्यांनी तशाचे तशें दवरिल्ले आसा. बरे तरेन हाचो उपयोग जावं येता अशें आसा. गोमंतक नॅशनल कोकोनट कॉन्क्लेव हातूंत ज्या बारीक जी स्टॉलां आमी पळयलीं तातूंत जे बारीक उद्योजक आसा, व्यावसायीक आसा, तांच्यांनी कशा तरेन आपलो एक खाशेलो प्रॉडक्ट तयार केलेलो आसा. नाल्लां पासून म्हणा किंवा गोंयच्या मातये पासून जे पदार्थ आसा किंवा जी गोंयची फळां आसा तांच्या पासून एक तांच्यांनी प्रॉडक्ट करून तांकां चालना दिवपा खातीर, तांकां प्रमोट करपा खातीर हांगासर हाडलो. आणि तो स्वता तांच्यांनी प्रमोट केल्लो. तांचें खाशेलपण भितून तांच्यांनी ओपिल्लें आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. आणि अशा तरेन त्यांच्या प्रॉडक्टाची माहिती, त्यांचे विचार आणि कशा तरेन त्यांच्यानी प्रमोट केले हे तुमकां जर आवडले जाल्यार मुजरत तांकां भेट दिया. तांचे प्रॉडक्टूय तुमी घेवपाक शकता. कित्याक गोंयच्या मातयेंतली जी कितें आमची संस्कृती ताका एक जोडिल्ली आसा, एक कल्चराचे तितून एक फाटल्यान ताका महत्व आसा. अशा तरेचे हे प्रॉडक्ट्स तांच्यांनी तयार केले. ताका लागून तांचे खूब खूब विशेष कौतुक.
गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश पुरो बावणकर.